कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। स्मार्ट सिटीची डेडलाईन सोपली आणि नेमके एप्रिल फुलाच्या मुहूर्तावर परतून एकदा पणजेकरांच्या पदरात निराशाच पडली। स्मार्ट सिटीची डेडलाईन हुपिल्ल्यान परतून एकदा स्मार्ट सिटीचो कारभार येरे म्हज्या मागल्या म्हणपाची मुभा विरोधकांक मेळ्ळी। मार्चाच्या निमणे मेरेन स्मार्ट सिटीचे काम पुराय करपाची हमी उच्च न्यायालयाक दिल्ले वेळार जावंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी स्मार्ट सिटीच्या प्रशासनाचेर फार पेटयले। कोट्यांनी रुपया खर्च करून स्मार्ट सिटीचे काम बाबत दर्जाचे आसाच त्या भायर काम पुराय करपाक इतलो वेळ काडला म्हणून पणजे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटी प्रशासनाचो निषेध केलो। बाबत दर्जाचे काम तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची मुदत सोंपिल्ल्यान काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटीचे सीईओ संजीत रॉड्रिक्स हांकां जाप मागपी निवेदन दिले। जाल्यार एप्रिल फुलाचे औचित्य साधून भारतीय जनता पार्टीन लोकांक पिशान काडला असो आरोप आपाच्या अमित पालेकरान केलो। आज आमी 1 एप्रिलाक भारतीय जनता पार्टी गोंयकारांक कशें एप्रील फूल करता तें दाखोवपाक तुमकां स्मार्ट सिटीचें काम दाखोवपाक आयिल्ले। 31 मार्चाची जी डेडलायन आसा ती आज सोंपता आनी ती कंप्लीट जाल्या म्हणून दाखोवपाक पणजेचे इनकम्प्लीट रोड्स तांणी टार केल्या आनी काल पर्यंत ज्या जाग्यार धूळ माती फोडून नाशिल्ले ते सगळे टार केले फेक दाखोवपा खातीर। दाखयला तुमकां परिस्थिती कितें आसा पळय ती स्मार्ट सिटीची ते सगळे जर तुमी पळयत जाल्यार तुमकां दिसून येता की भारतीय जनता पार्टी हॅज बीन फुलिंग पीपल एंड एप्रील फूल्स डे इज वन ऑफ द बेस्ट डे वी कूड ब्रिंग इट टू द फोर ऑफ द पीपल टू शो देम हाउ भारतीय जनता पार्टी इज फुलिंग ट्रायंग टू फूल एटलीस्ट ऑल द पीपल ऑल द टायम। दॅट्स वाय वी वर हियर। जे काम कंप्लीट केलां म्हणून दाखयलां पळय ते सुद्दां फेक। ताजेर फक्त तांणी लिपस्टीक लायल्या। कॉन्क्रीट रोड जावंक जाय आशिल्ले, कॉन्क्रीट रोडाचे कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्ले पूण ताका टार केल्या आनी इफ इट वॉज ओन्ली टू बी टार्ड देन यू कूड हॅव टार्ड नॉर्मल एक्झिस्टींग रोड। ते केन्ना करूं येताले लोकां खातीर इतले रस्ते फोडून दवरिल्ले कित्याक। सो इट इज फेक थिंग दॅट फेक डेडलायन मिटींग दाखोवपा खातीर ते केला। यू सी समथींग वीच इज गोईंग ऑन हियर आनी आमी तुका तें दाखयलां की दीस रोड कॅनॉट बी कंप्लीटेड फॉर एटलीस्ट 1 year आनी जर करूंक शकता जाल्यार दे वील कॉम्प्रोमायज ऑन क्वॉलिटी। सो यू वील सी द स्टेट ऑफ दी स्मार्ट सिटी रोड्स, स्मार्ट सिटी गटर्स ड्युरींग द फर्स्ट रेन ओन्ली। म्हाका दिसता पणजेकारांक बोटी घेवच्यो पडटल्यो। पणजेच्यान जर भोंवतले जाल्यार रात्रीच खेळ चाले इज भारतीय जनता पार्टी आनी खेळ कोणा कडेन करता गोंयकारां कडेन करता म्हणून ह्या फोंडान रावन आज हो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतला। आय चॅलेंज संजीत रॉड्रिगीस, आय चॅलेंज द CCP मेयर, आय चॅलेंज बाबूज मोन्सरा, कम एंड सी दीस एंड सी द स्टेट ऑफ दीस। हो आमी थोडो डेटा आतां मागता, मागपाच्या हातूंत आसा कंप्लेन घालचे ना। दीस एंटायर स्कॅम इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ गोवा पुलीस। काल 31 मार्च फायनान्शियल इयर काबार जालो, तसोच स्मार्ट सिटीचो आनी एक डेडलायन काबार जालो आनी काम अजून कंप्लीट जावंक ना। तुम्ही पळयत आसात सगळ्या पणजेकारांक ह्या गव्हर्मेंटान कशें फूल करून दवरल्यात, पिशे करून दवरल्यात। सगळ्यांका प्रॉमिस केल्लेले की हांगासर एक स्मार्ट सिटी म्हणून कितें तरी जातलें म्हणून। गव्हर्मेंटाक स्वताकूच खबर ना स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें आनी त्या नांवा सकयल ह्या गव्हर्मेंटान ह्या शहराची अक्षरशः वाट लायलेली आसा। आनी आतां ह्या फुडें पणजी ब्लॉक तुमकां दिसतले की ज्या ज्या जाग्याचेर स्मार्ट सिटीच्या नांवाच्या खात्या सकयल हे पणजी शहराची वाट लावपाचें जे काम जाल्लेलें आसा थंयसर पणजी काँग्रेस ब्लॉक आंदोलन करतले, लोकां कडेन वयतले, सरकारी अधिकाऱ्यांक मेळटले आनी पणजेचे जे जे प्रॉब्लम्स आसा ते सॉल्व करतले। स्मार्ट सिटी पणजेचे काम संपूर्ण जावंक ना आनी जे कितें काम संपूर्ण जालें पळय दावो करता आमचो व्यवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिगीस CEO ऑफ स्मार्ट सिटी पणजी। तर 2015 हे काम स्टार्ट जालें, आयज आसा 2025। 10 वर्सां जावन गेली तरी पुणून हे काम संपूर्ण जावंक ना आनी जे कितें जालां काम संपूर्ण असो दावो करता आमचो CEO ते काम संपूर्णपणे सबस्टँडर्ड आसा। तिचो नियाळ घेतल्यार आमच्या लक्षांत येता की स्मार्ट सिटी नांवाचो एक व्हडलो असो बोमाडो आसा, एक व्हडलें चित्र आमच्या मुखार तुमी दवरलें आनी आमकां सगळ्यांक पणजीकारांक कन्विन्स केलें, पयलीं कन्विन्स केलें की तुमकां स्मार्ट सिटी जातूकर हे लाव मेळटले, हो फायदो जातलो आनी सामकी आमची पणजी जी आसा ती जागतीक पावंड्याचेर आनी फुडें पावतली। जागतीक पावंडो पयसच रावलो, आमची पणजी पणजीच ना।
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.